सो गायज हे पण हांव हॉस्पिटलान पावलेले आसा आनी भितर सरताच खूब गर्दी आहा. सो गायज सकाळी फुडें बायक घेवन येयला. एंजीन चॅक लायट येता आनी सगळ्या घरान हांगासर उदीक हे पळयात. हा 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 ह्यो पावस केन्ना म्हणून वयतलो काय. तुझ्या गळ्याक बांध. सांग रे हय गळ्याक बांध. काय कडी करतो. हे बॉय ब्रो. सो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आणि पळयात आयज येयला सकाळी फुडें एक प्रॉब्लम. एंजीन चॅक लायट दाखयता. आय डोंट नो वाय. आता पळोवया. लेट्स सी. चलो ही भितम घालता. ही बई लायन बाबा माझ्या. पळोवया आता कशें कितें तें. आता म्हाका कॉफी जाय नाल्यार च्या. पळयता भायर खंय मेळटा जाल्यार. च्या एक लागल्या सारकी तलप. रोडार पळय कोणूच ना. हांव म्हणलेलो हांव पयलो आसतलो दिसता म्हणून. पळयता जाल्यार सर्विसिंगेक आनीक कोण येयल्या म्हाज्या पयलीं ऑलरेडी. सो गायज सकाळी फुडें बायक घेवन येयला. एंजीन चॅक लायट येता आनी गाडी कितली चल्ल्या खबर आसा? जस्ट 600 किलोमिटर्स. 6,600 किलोमिटर्स आनी एंजीन चॅक लायट दाखयता. आज बेजार येयला. सकाळी फुडें आतां लायनीक रावला. अजून काय कोण येवंक ना मॅकॅनीक बीन. पण म्हाज्या पयलीं आनीक 3-4 गाडयो आसा. पळोवया आतां केन्ना जाता पळय तें काम. ओके, सारकी भूक लागलेली म्हाका. सो हांवें केली कॉफी ऑर्डर आनी फ्रेंच फ्रायज केला आनी मागीर केला सँडवीच. आतां हे पोट भरून खाता आनी चल्लो मागीर घरा. हाय गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशे आसात तुमी? आय होप तुमी सगळीं बरी आसात. सो गायज आतां वाजले सकाळची 11 आनी आतां हांव वयता डॉक्टरा कडेन. कित्याक की म्हाजे दोळे न्हू खूब दुखता आनी म्हाका त्रास जाता. हालीं जोडलेल्या भाशेन बी जाता. आतां पळोवया तरी कितें आहा तें दोळ्यांचें सिच्युएशन. हे चश्मा घालून न्हू म्हाका येयलो वाज. आतां हांव कितें करता सांग. चड करून म्हाज्या चश्माचो नंबर बदललो आसतलो. सो हांव आतां घेतलें एक पेर चश्मा आनी अवीक घालतले टोपी आनी एक पेर घेतलो लॅन्साचे. खंय भायर बी वयताना घालपाक. हांवें केन्ना ट्राय करूंक ना. तरी पण आतां तर जायत न्हू लॅन्स म्हाका. हे पळय चश्मा घालून हांगासर येयला डाग. आतां पळोवया फटाफट वयता. 12:30 सुमार अपॉयंटमेंट आहा म्हाजो डॉक्टरा कडेन. पावस बी येयना जाल्यार पुरो तो आनी वाज हाडटा. सो गायज चल मेळटा तुमकां हांव हॉस्पिटलान डायरेक्ट. सो गायज आमी आतां भायर सरलेली आसा हॉस्पिटलान वचपाक. आतां पळोवया कितलो टायम थंयसर रावचें पडटलें तें. सो गायज हे पण हांव आतां हॉस्पिटलान पावलेले आसा आनी भितर सरताच खूब गर्दी आहा. न्हू म्हटल्यार म्हाका 2-3 जातली दिसता हांगासर. 4 बी जावपाक शकता. खूब म्हणजे खूब पेशंट आसा हांगासर आयज. सो गायज म्हाजे न्हू आतां दोळे बी चॅकअप करून जाले आनी दोळ्यांनी न्हू ड्रॉप्स घातला. सो म्हाका न्हू कांयच आतां दिश्टी पडना. हांव आतां फूल ब्लँक. सांजचे खंय 7 सुमार दोळे सारके क्लीन जातले. आनी आतां अवीक फोन मारलेलो हांवें. आतां पळोवया तो केन्ना येता तो. घरा गेला बेगीन येयल्या पुरो. ॲटलिस्ट वचून हांव रेस्ट तरी करता. ओपनूच जायना पळयात दोळे म्हाजे. आनी हे पळय दोळ्यांचो नंबर तो वाडला काय देंवला काय खबर ना. पळोवचें पडटलें. आनी हेजेर बरयलां तें बी म्हाका दिसना.
आता व्हिडिओ सारखी येता काय ना तेय बी म्हाका कळचें ना. येयलो दिसता बी, हॉर्नाचो आवाज येता. हय येयलो वयता हांव. कंडिशन पळय कितें जाला ते पळोवया आतां केन्ना जाता पळय ती ट्यून चालू आहा, तेजे बॉडी वर्क चालू आसा. गाडी वॉश करता आतां आनी पावस येत जाल्यार पडली पाड मागीर आसली थंय परत लोटली. सो गायज गाडी जाल्लेली आसा तांबडी न्हू, म्हणून हांव वॉशिंग सेंटरार घेवन येयला धुवपाक. हे 200 रुपयाच्यो सायड लायटी हे पळय, कांय फायद्याच्यो ना. सो गायज डिझल वॉश न्हू सारको इम्पॉर्टंट हा बायक वॉश करता भायर जाल्यार. हांवें आतां डिझल वॉश केला पळय, कितलो घाण जाल्लेली बायक. सो आतां फायनली डिझल वॉश करून बायक सारकी चकचकता सारकी. गाडयेचे हे हँडल ग्रिप्स पळय कितें जाल्यात ते. हे शोरुमान गेल्लो हाडपाक हे पळय, फिटींग करता आतां फूल पावर सारकी. आयज गाडयेक हांवें मातशी पॉलिश मारल्या, चकचकीत केल्या. सो गायज हांव आतां घरा बिरा पावले आनी घरा पावता म्हणाचो आतां सारकी 4 वाजली. कित्याक की तुमी पयला आसतले न्हू, थंयसर खूब म्हणजे खूब हिसपा भायर गर्दी आसलेली. आनी डॉक्टरान ड्रॉप्स घातलेले पळय दोळ्यान, तेजो असर आजून आहा. उजवाडान अशें म्हाका पळोवपाक जायना पळय, अशें जाता. आनी दोळ्याचेर अशें दिसता की साय येयल्ल्या भाशेन. आतां पळोवया कशें कितें तें. मातसो चश्माचो नंबर खंय मातसो वाडला खंय म्हाज्या. आनी हांवें विचारलेलें डॉक्टराक की सर्जरी बी अशें करूंक जायना, ती रेजर सर्जरी करता न्हू दोळ्यां खातीर. सो डॉक्टर म्हणपाक लागलो की आतां म्हाजी एज जावंक ना, कळ्ळें तुमकां. आतां ह्या एजीर खंय फ्लक्च्युएट जायत रावता खंय दोळ्यांचो नंबर. कित्याक सांग, वाज येयलो म्हाका चश्मा घालून. आनी तुमी पळयता आसतले हे पळय म्हाजें नाक न्हू सारकें हे कशें फुगला बटाटो कसो. कित्याक सांग, चश्माक लागून तशें घातलें हांव हें चेपन उरता न्हू. आनी पळय हांगासर मार्क सुद्दां येयला. आनी गायज आतां घरा पावता म्हणसर आनी एक व्हडली प्रॉब्लम जाली. कितें प्रॉब्लम ती तुमकां दाखयता, रावात. सो गायज पळय हांगासर हेज्या वयर न्हू आमी कापेत घातलेली, ती कापेत न्हू उडोवन गेली. आनी सगळ्या घरान हांगासर उदीक. हे पळयात पळयात सगळ्या घरान उदीक. आनी गायज हांव आतां घरान येयल्या न्हू पयलीं, अरे हे इतलें उदीक खंयचें पळयता जाल्यार वयर कापेतूच ना. ते उदीक काडचें पडलें पळय दोळ्यांक लागून. पळय शिवा येयलो, शिवाक आपयलें मातशी कापेत घाल म्हण. शिवा तू गाड़ी लेके आया रे? हाँ, तूने मेरा दिया हुआ टी शर्ट डाला, अच्छा दिख रहा है तो. चलो करते हैं मेरे. उधर से ही जाना पड़ेगा तेरे को. वो दंडा चाहिए ना? रुको देती हो. पळय काल पावस पडलेलो न्हू, सगळ्या लोकांचो लुकसाण जालो. हे पळय पिकलेले न्हू, हे आडवे पडलाय पळय कशें ते. हे आडवे पडले काय मशिनांक बी लागना, मागीर जडटात मागीर ते. एका वयर एक पडले न्हू काय हे भात जे आहा ते कुसता सगळे. पळयात हे पिकलेले आसले भात, चुरचुरे बाबड्या लोकांचे. हे पळय सगळे शेत तशें जाला, अशें आडवे पडले पावसान. इट्स रेनिंग. सारखे दिसता. हा हे पावस केन्ना म्हणून वयतलो गाय. बाढ़ आ गया. Hey boy bro, gone too soon. Blast. आणि रेंज ना, लाईट ना, काय ना घराकडे. बाप रे केदी गोई. केदी व्हडली पळय. की आले हेची फ्राय करू काय कधी? गळ्याक बांध तुझ्या तुझ्या गळ्याक बांध. सांग रे कितें करू? हय गळ्याक बांध. फ्राय काय कडी? कडी करतो. हेची हय बरें. दांगे तू खातलो कुल्ली केक बेगीन करते. पळय
सो गाईज आमगेर आसा आयज कुल्ली स्पेशल. आगे कुल्ली कोणी दिल्या गो आमकां? डोलूच्या मम्मीन. डोलूच्या मम्मीन दिला आमकां. फुल पावर पळय केदी व्हडली कुल्ली ती. ए पळय हें दिला अंकिताक दोळ्यांचें विजन हॉस्पिटल. आनी हे पळय हांव हांगा ब्लॉग पळयता प्रिझेंट लायफ. पॉज करून दवरला कित्याक हांव हें चॅक करतालो न्हू. हें आतां मातशें पळयता चश्मा ऑनलायन मारता ऑर्डर. मातशें म्हाका तुमी सजेस्ट करा की ते स्पॅक्स खंय घेवपाचे पळय ते लेन्स कार्ट काय डायरेक्ट वचोन शॉपाचेर डांगे खूब आसा न्हू चश्मा बीन हे करतात ते. सो वीच इज द बेस्ट ऑप्शन आनी खंय म्हाका बरें सवाय मेळटले ते तुमी कॉमेंट करून सांगा म्हाका प्लीज. सो गायज तुमकां तर खबरूच आसा न्हू आयज हांव गेल्लें हॉस्पिटलान. आनी हॉस्पिटलान गेल्ले कित्याक सांग दोळे चॅकींग करपाक. आनी वोदो न्हू तेंच्यांनी ड्रॉप्स घातलेलो दनपारचे 12 सुमार. आनी न्हू गायज आतां वाजल्या सारकी रातची 1:30 आनी तरी पूण ते ड्रॉप्सांचो असर वचना पळयात. हांव चायनीज कशें दिसता आनी मातशें इरिटेशन कशें जाता दुखता बी. आनी हे पळय चश्माचो नंबर ह्यो आतां तेंच्यांनी दिला. मातसो खंय वाडला खंय नंबर लेफ्ट सायडीचो. आनी हांवें म्हाका चश्माक लागून 3000 रुपीज सेपरेटूच काडून दवरलेले पयलींच की बरें बाबा नवे चश्मा घेतले म्हणून. 6 म्हयन्यांनी वयचें पडटा चॅकिंगेक. आनी जालें कितें सांग वयरसून वाशे कामी सगळ्यो पडल्यो. आतां ते फाल्यां मानायांक दिवचे पडटले. आनी नो म्हटल्यार 1,500-2 हजाराचें सामान हाडचें पडटलें. आनी तुमकां तर खबरूच 800 रुपया तरी घेता वाज हयशीक. आसूं सद्या तर म्हाजे कडेन येता चश्मा आहा न्हू तेच चलयता. आनी कितें म्हणून करतलें आनी काय ऑप्शन काय ना. आनी मागीर हांव स्लो करून पयशे सेवींग करतलें आनी म्हाका हांव नवे चश्मा घेतलें. पळय इतले म्हयने रावला न्हू आनी 1 म्हयनो रावपाक कितें आहा सारकें न्हू. अशेंच जाता केन्ना सेवींग करता न्हू तेन्ना एक ना एक कितें जायत रावता वाज हयशीक. आनी हो पावसूय एका वाटेन वाज हाडटा वाज. सो गायज आयचो दीस सारको फूल पावर अलगूच जालो सारको. ऑन द स्पॉट पावस पडलो आनी सगळें भूम भाम भूम काबार सगळें. अशेंच जाता कितें करपाक भायर सरता एकाचे 4 जाता न्हू. आनी हेजे आनी दोळ्यांक कितें जालां देव जाणा. दोळे कोमान गेले हेजे ते वचोन येयलो हॉस्पिटलान. सो आनी मेन म्हणटा ते कालची व्लॉग पयला आसतलो न्हू तुमी आंटीचो. सो आंटीचे खंय आयज कॉल मारलेलो सोनियान. सो आंटीच्या घरान खंय खूब उदीक येयला खंय दिसपा भायर. आनी कोण ना न्हू साफ करपाक. आनी हांव एक चेडो भुरगो जाता न्हू. चेडो भुरगो समज अचानक रातचो वयता थंय साफ करूंक गेलो जाल्यार मातशें एक अलग हें कशें न्हू. आनी लोकांचे मेंटेलिटी लोकांचे थिंकींग तुमकां खबरूच आसा. टार्गेट करपी अशे लोक आहा ते नाका जाल्ल्या टायमार टार्गेट करतात. कोणूय जावं हांवूच न्हू तुमकां पासून लोकांनी टार्गेट केला आसतलो. सो तशें आसता. सो सकाळचे दनपारचे सांजचे जाल्यार एक ओके आसलें रातचे काय करूं शकना. आनी या सोनिया बाबडे कितें कितें करता भायरसून आपणाचे मडगांवसून खंयसून कितें कितें करून बाबडे हाडटा ताका खावपाक. आनी कोण कोणाचो आसा संवसारान. मीन वायल आमकां थोड्या दिसांनी आंटी कडेन वचोंक जाय. आय डोंट नो वेन बट या व्हेरी सून. थोड्या दिसांनी हांव वयतलो. मातसो हालीं परत हांव बिजी जाल्लो आसा गाडये फाटल्यान. आनी पावस पडलो आनी म्हाजे सगळे पाणयान गेले. सगळे इतली मेहनत केल्ली तितली गेली पाणयान. सो स्लो आतां ते सगळे रिकवर करता आनी फुडल्या कामाक लागता मागीर न्हू. आनी या आमी चिंतला बेळगांव वयतले म्हणून रायडाक. आनी हे बेळगांव नाल्यार आनी खंयसर बऱ्या जाग्याचेर वेंगुर्ला बीन तेवटेन कोकण. आमचे मराठी माणूस कोण व्हिडिओ पळयता जाल्यार कॉमेंट करून सांगा आमी खंय येवपाचें पळय ते वेंगुर्ला बीन त्या वाटेन मालवण बीन. सो आमी डिसायड केला मातसो पावस कमी जावनी सो मागीर वयता. आनी या एक्सिडेंट खूब जाता. दोळ्या फुडल्यान म्हाज्या एक एक्सिडंट जालो टॅक्सीकाराक आनी कितें म्हणटा ते नॉर्मल मनशा भितर एक्सिडंट जालो. तोंडाक तोंड झगडी बेश्टी. सो मेक शुअर गायज कोणी तुमी गाडयो घेवन भायर सरतात जाल्यार स्लो चलया. तुमचें प्रोटेक्शन
करा आणि दुसऱ्या जे लोक फुडें चलता तांकांय त्रास करूंक जावं, तांकां त्रास करूं नाका. कितले म्हटल्यार हे गाडी ती चुकोन खंय तरी लागता, पण आयज काल सावूय ना. आयज काल गाडी लागल्या काय फुडलो नाल्यार फाटलो कोण तरी कोण उसावटा न्हू. सो मातशें अंडरस्टँड करा सिच्युएशन. आनी आतां पळय, आतां जाल्यार 2:30 जाल्यार रातची, हांव व्लॉग करता हो. आनी आतां हांव एडिट करतलो. आतां हांव न्हिदतलो. कित्याक लेट जाली सांगता तुमकां. गे म्हणून पावस पडलो, मोबायलाची बॅटरी लो, चार्जींग काबार सगळें हेजे तेजे, वायफाय डिस्कनेक्ट जालो, घरान लायट ना, चार्ज करतले काय ना. म्हाजे कडेन पॉवर बँक बीन काय ना आमचे कडेन. सो लायट येयली लेट, त्या भायर आमी मागीर रांदले, जेयले, उदीक काडले, सगळे घरातले भरलेले साफ केले. आनी मागीर आतां हांव मोबायल घेवन रावला. सो आतां हांव एडिट करतलो, मागीर हांव व्हिडिओ अपलोड करतलो. इट वील टेक अ लॉट ऑफ टायम. आनी हांव ऑलरेडी एक्झॉस्टेड जाल्लो आसा. हेच्या फुडें हांव कांयच ब्लॉग करूंक शकना. आयच्या व्हिडिओन प्लीज कितें आहा कितें ना कॉमेंट करून सांगा आमकां. दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल, लायक, शेअर, सबस्क्रायब. आनी या मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओ. टील देन बाय. आनी हां, आमी न्हू ह्या रुमांतलो फाटलो कलर चेंज करूंक सोदता ह्या बेडरुमाचो. आतां हेजें सजेशन म्हाका बरें मालिफात दितलें चड करून न्हू. फाटलो जो कलर आसा पळय तो हांव चेंज करूंक सोदता. वाज येयलो म्हाका हो कलर पळोवन. सो तुमचे तकलेन कसलो बरो कलर आहा जाल्यार म्हाका कॉमेंट करून सांगा. आनी जे म्हाजे यूट्यूब फॅमिली, म्हाजे वॉट्सॅपार आहा कनेक्टेड म्हाज्या वांगडा पळय, ते जाल्यार म्हाका वॉट्सॅपार फोटो सेंड करा कसलो कलर करपाचो तो. चला बाय बाय. तूं कितें म्हणूंक सोदता बीन? बाय, गुड नायट. म्हाजे दोळे दुखता. तूं आतां सारकें नॉर्मल आवाजान उलय. बाय, पेचोन तोंड पेचोन. बाय, गुड नायट. म्हाजे दोळे दुखता. सारकें सांगलें मरे. खागू. तू